सगळी आम्ही उभी राहूया. मिसाची सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. देवाच्या डोंगरात चढूया. A754 A7 पेज 4. Soles vora tobordu, solto caporos morto, soles vora cemondi, sol caporos utvorte, nema chadona toruya, dachamondi azobuya. Demachado Razorúja, Tačamodia Zorúja, Vyššou krásou Polsa, Sotli rozšatuj zomna, Eka zarja murgotu, Ado politi murga, Demachado Zorúja, Tačamondi Razorúja, Demachado Razorúja, Tačamondi Razorúja. प्रितीच्या बाबळीनो आयज हे मिसाचे भेटेंत आमी दोन संकल्पां इतले सावन घेता. दोमिंगोस मोंतेरो हो आमचो भाव संपल्यार आयज 3 वर्सां बत्तात. कॉस्तांसियो वेगास हो आमचो भाव संपल्यार आयज 1 वर्स बत्ता. दोगांयकूय सुर्गींचे सूख आवडेवया आनी तांच्या दोनूय कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय मागुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस सरमता डेन्झिल डिसिल्वा हो नेव्ह्यू आमच्या पादिगराचो बाचो. ताचे पासत आमी मागुया आनी ताचो काजाराचो दीस ताची पोतीन देल्या. दोगांयचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. फादराचो भाव आसा बोनी, ताकाय भलायकी मागुया आनी तांची आवय बिनीक सुर्गींचें सूख आमी आवडेवया. डायगो आल्मेदा जाका सगळे चांपी म्हणटात ताचोय बड्डे आज. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी.
सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार कोत्तांव आमी तुका दिन वाचतांव तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखणटांव सोम्यान जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्यान देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया आयज 26 फेब्रुवारीचे 6 फेब्रुवारी सायबिणमाय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्तात दोंद्रे आना डिसोजा व्हडलें पाट्टू मिनीन डायस मुलातीन इवॉन पेरेरा सायबिणमायचे मोजतीन ह्या कुटुंबाचे देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूं म्हूण ह्या मिसा बिटींत मागुया देवा आमच्या बापा तुजे पोचेक पवित्र सभा म्हूण पाचारूंक तुका मानवलें तर तुज्या नांवान एकवटलोल्या समेस्तांक तुका मान दिवंक तुजो मोग करूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलूंक करपा दी आनी शेगी तुवें बासायल्ल्या सर्गींच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो कोरो देव तुजे सवें आनी पळयतात म्हणजे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. इजाईयस प्रबोधाच्या पुस्तका वयलें वाचप सर्वेस्पर अशें सांगता नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उक्तावें जातलें सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवांचो मोग करूंक ताची चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरान सोंतो सायतलो ताचे ओम आनी योद म्हजे वेदीर बांदून घेतलो कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरजांक मागण्यांचें घर म्हूण वळखतली देवाचें उतोरें देवाचे वडुपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया क्यू 13 तुज्या व्हडत्या नांवांक पान 172 क्यू 13 पेज 172 Czas na
सगळी उबी रावन उद्गाराचे गायन गावया. B9 पान 25 B9 पेज 25 आम्ही सहो श्लोक गावचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दर्यांची एक सयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक तांणी म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयज गोंयांत एक फेस्त वो परब, कित्याक आयज आमचे से इगोर्जेची से कॅथिड्रल द सी कॅथिड्रल आमी हाची परब करता. एक्चुली गोंयांक आमच्या आर्चडायसीक दिवसीक 2 कॅथिड्रलां आसात. आतां 2 कॅथिड्रलां सगळीं चोवची आपण. एक आमचें ओल्ड गोवा, दुसरें आमचें दामान पवित्र नांवाचें कॅथिड्रल. कित्याक एक तेंपार दामान एक दिवसीज आसलोली, पूण जेन्ना ती दिवसीचो तिचो दर्जो देंवयलो तिका आमचो कुडको केलो. दॅट रिमेन्स द कॅथिड्रल, द को कॅथिड्रल. पूण आमी गोंयकारां आमकां दामानचें कित्याक पडलां विसोर कसो आहा. दामानकारांनी ताची परब समरोवची जेन्ना पवित्र नांवांचें फेस्त जाता. कित्याक दामान आतां दिवसीज न्हू, आमचें कॅथिड्रल जावन आसा ओल्ड गोवा, बिस्माची क्रॉस. आनी आयज दोनी वाचपां नियाळटालो. पयलीं वाचपां मेळटा, म्हजें घर मागण्यांचें घर म्हूण ओळखतलीं. प्रश्न येता, हें आमचे इगोर्जेक लावपाक, म्हणजे तालिगांवचेच न्हू, पूण कॅन वी अप्लाय टू द चर्च? जाय जाण म्हणटा, नो यू कॅनॉट अप्लाय टू द चर्च. इट हॅज टू बी अप्लायड ओन्ली टू द सिनागॉग एंड टू द टेंपल. आयज न्हू जेजून लोगूत म्हणला, म्हजें घर मागण्यांचें घर. सो एप्लायड फकत देवस्थानांक आनी देव मंदिराक लावचें, टेंपलाक लावचें. आतां देवस्थान आनी सिनागॉग, सॉरी, देवस्थान ओ सिनागॉग, देव ओ टेंपल मंदीर, हातूंत जायतो अंतर आसा. देव मंदीर एक जें जेरुजालेम आसलें
आनी वर्साक एक पावटी तरी आख्खें इस्रायल थंय आपल्यो बेटो भेटोवंक येताले. आतां सदां हो जायना, एवरी वीक यू कॅनॉट गो टू द टेंपल. वीकली तरी ऑब्लिगेशन दवरलें, लायक आमी संडे कितें कोना तेम तरी एक दीस दवरलो, यू कॅनॉट गो टू द टेंपल. तेका लागून देवस्थान दिल्लीं. पूण बेट देव टेंपलांत भेटोवपाची. आमची मुळां क्रिस्तांव धर्माची मुळां जुदेव धर्मांत आसात. जाय जाण म्हणलें वायट द चर्च हॅड टू गो सेपरेट. आनी सेपरेट चर्च कित्याक करूना? सिनागोगान तुमच्यांनी घेवन करूंक जायनासलो, तुमगे धर्म चलोवपाक जायनासलो. उगडा आसतना जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू स्वर्गाक चडलो तेन्ना आपोस्ल सिनागोगान देवस्थानांत वेताले. पूण तांकां पेटयले, तांकां धांवडायले, तांकां बारायले. हें म्हणून आतां त्या देवस्थानांच्या वडिलान केलें. इट वॉज नॉट दी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द रिलीजन. पूण ऑफिशियल पॉलिसी जाली इन द इयर 100 AD when Council of Amnia was declared. JAMNIA, pronounced as I. Amnia was declared. It declared आमी कोणाक नवे वाटेचे पाटलावदारान सिनागोगांक घेशनाय, देवस्थानांनी घेशनाय. तूं तरी जेजूचो पाटलाव कोता, जेजूके पाटलाव कोता, तेदो क्रिस्तांव म्हणटाले न्यू वे म्हणटाले, नवी वाट. तांकां आमी घेवचे नाय. तेच पासत चर्च सेपरेट जाली. आतां 3 वस्तू, सिनागॉग आनी चर्च, इग्रोज आनी देवस्थान सारकें डिफरंट म्हण दाखयता. पयले सुवातेर सिनागॉगाचो फोकस सदांच टेंपला वाटेन, म्हणजे मुख ओ मातें, द हेड वॉज टुवर्ड्स द टेंपल. लोक जेन्ना सिनागॉगान मागणें करूंक येतालो सदांच तांचे दोळे दिशा टेंपला वाटेन, टू द टेंपल ऑफ जेरुसालेम. पूण जेजू येतूच, जेजू पुनर्जीवन स्वर्गार वेतूच हें बदललें. लोक उदेंती वाटेन पडूंक लागलो. पीपल स्टार्टेड सींग टू द ईस्ट. आमली इगोज उदेंतीक फुडें कोता न्हू, आल्तार आहा तो उदेंती वाटेन. ताका लागून आदल्यो सगल्यो इगोज्यो मेन ऑल्टर विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट. कित्याक उदेंती तावन जेजू परतून येतलो. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळटलो, उदेंतीक पळयात, उदेंती तावन तुमची सोडवण येतली. When Israel was into captivity in the exile, prophet Baruch said, look at the east, from the east will come your redemption. आमी हेंच मानता. So we are come to meet our God, will come the second time. आमी येयल्यांत देवाक मेळूंक, क्रिस्ताक मेळूंक, जो दुसरे पावटी येतलो. पारुजिया आमी म्हणटा, तो दुसरे पावटी येतलो. So this is the first difference. We don't focus at the temple. No longer the temple has meaning for us as Christians, as Catholics, but we focus towards the east because our Lord, our God, our Savior, our Messiah will come from the east gloriously with all the trumpets sounding and the angels rejoicing. He will come to judge the living and the dead. Second thing is, जेन्ना आमी देव मंदिर म्हणटात तेन्ना उगडा आसता वचो. सिनागोगांत मोइजेसाचें आसण आहलें. देर वॉज द सीट ऑफ मोइजेस आनी तितूंतल्यान देवाची उतराची परगोटणी जाता. ही मातशें सिमिलॅरिटी दिसत, पूण इट गोज फर्दर. इन द चर्च वी हॅव द गॉस्पल्स. ताका लागून शुभ वर्तमान म्हत्वाचो. पयलीं वाचप खंयचें जावं, दुसरें वाचप खंयचें जावं, गॉस्पल आसूं जायोच. तूं पयलीं वाच प्रवाद्यांचें पुस्तका वेलें गे, इतिहासांतलें गे, जाणवायच्या पुस्तकांतलें गे, मागीर चिटींतलें गे न्हू, जायत्यो चिटी मेळटा नव्या पुस्तकांतले. पूण गॉस्पल आसूंक जायोच. गॉस्पल जावन आसा सुपूर्णाय आमगे धर्मांची. आमगे धर्म घडये आदल्या कोरांत सुरू जालो, पूण हो धर्म सुपूर्णायक पावलो जेजूच्या शुभ वर्तमान. ताका लागून मेन फोकस जेजू शुभ वर्तमानाचो. शुभ वर्तमान आसाच. दर मिसाची बेट शुभ वर्तमान आसात. शुभ वर्तमान काडून उडोवंक जायना प्रितीच्या बाबडीनो. ताका लागून शुभ वर्तमान आसात. आनी तिसरें म्हणल्यार, हो पॉयंट हांव विसरतां, माफी मागता, म्हज्या मतीन तो गेलो हो पॉयंट. सो 2 पॉयंटांचेरूय फोकस करया. पयले सुवातेर आमचें हें आमी उदेंती तावन फुडो कोत्तात, आनी दुसरें म्हणल्यार शुभ वर्तमान
आमी वाचता. ही दोन वस्तूंक लागत आमचे मदें अंतर आसा. That's why the church is separate from a synagogue. We cannot say synagogue and the church is equivalent. No. These are the two things. Actually, there are three. One I cannot recollect very badly. हे दोन वस्तू लागत आमची इग्रोज आनी देवस्थान सेपरात. आज जेन्ना आमी आमच्या कॅथिड्रलाचो उगडास करता, सेगोज म्हण आमची जाणटी सेगोज म्हणटली, कॅथिड्रल घोडे व्हडलें उतर जाय तांकां आयकूंक उच्चारूंक तोंडांतल्यान सेगोजीची परत आमच्या बिस्मां पासत मागे बिस्माची इग्रोज ती. आनी आमी स्वता म्हणटा कॅथिड्रल आवय सगल्या फिरगोजेचें. आनी कॅथिड्रल कित्याक इम्पॉर्टंट बिस्म थंय बसता म्हणजे ते कोदलाचेर रावन तो सगल्यो सेवाधर्मीक संभ्रमण्यो संभ्रमता आनी भावार्थ्यांक धर्माची शिकवण दिता. सो दीस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द चर्च. फ्रॉम दे all the major liturgical celebrations of the diocese are celebrated and the faithful in the archdiocese or the diocese are taught the faith. भावात थंय आमकां शिकयतात. मागीर आमच्या बिस्मा पासत आरसे बिस्मा पासत आतां ताका ऑक्झिलरी येयला ताचे पासत आनी आमकां सगळ्यां पासत जावं पाद्री माद्री रिलिजियस आनी लौकिका पासत आयकुया आमच्या बिस्माचें आनी ताच्या हाताखाल संभ्रमण्यो संभ्रमया, देवाक दिनवास दिवया आनी आमचे दियोसिसीक लांब आंक आवडिवया. इतलीं वर्सां आमची दियोसीस चल्ल्या, 500 वर्सां आमची दियोसीस चल्ल्या. आनीक देवाचेच येवजणेन फुडें वचूंक आमी मागुया. बिठोवनीक आमी गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 आनी 1. C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिना आमको संसार तुजो सायबा आमची काळजा तुका जाय कशे मोकळूक दिता तुका आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक गावलेता आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक गावलेता आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक गावलेता आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक गावलेता. उबी रावया. म्हज्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमची बेटोवणी मानून घे आनी हे स्वाते संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कोर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळेन सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घोर प्रार्थनाचें घोर थंय तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबान देण्यांनी निरंतरी बोदताय. हे परीन तुका मानता तसले जिणेच्या पोटजोळा फांगतें तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजें मोहिमेचें जिवें मंदीर मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विंचलोले पोटचेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी तांबोन आसतना तिका पवित्रायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पतिणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश परीत जाल्ल्या आवयक सर्गींच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 non
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ही आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलीं पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरां दोमिंगस आनी कॉस्तांस वेगासांची काकूत कर. ताका हे संवसारांतले तुवें आपूण व्हेले, जशे बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजभर चलयताय. सासनांच्या सासनांक.
सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमची काकूत को देवाचे शिवे संसाराचे पावलाटी आमची काकूत को देवाचे शिवे संसाराचे पावलाटी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे तरेमचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांच्यो उतारां आमी गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 62. D28 पेज 62. मोच्या जेवणाक येयात. बाबूळ खुशी मोसा मोच्या कुडी रोका खुशी दारू साया. मोच्या जेवणाक येयात. बाबूळ खुशी मोसा मोच्या कुडी रोका खुशी दारू साया. जेजूची वितू जेजूची वितू जाऊची विधाचे Jezuci viduce Salvici vidamce Jezuci viduce Salvici vidamce Jezuci viduce Salvici vidamce Uno morul vana Shivan morul moza Lumițu dozaya Duseam Shivan mora Uno morul vana Shivan morul moza Lumițu dozaya Duseam Shivan mora Jezuci viduce Jezuci viduce Salvici vidamce Salvici vidamce Jezuci viduce Salvici vidamce Jezuci viduce Salvici vidamce Salvici vidamce Jezuci viduce Salvici vidamce. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या संवसारात जियेतले तुजे पवित्र सभेक
सर्गींच्या जेरुजाल्याची तुवें गुणां करून आमच्या दोळे आमकां दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे महिमेच्या निवासांत भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. 2-3 कळोवण्यो बसोवया. पयले सुवातेर आयज सांजे आमच्या पयलो कम्युनियांव घेतल्या भुरग्यांक कुमसारां पयलें कुमसार तांचें. जायते फावटी आमगे तयारेची फोकस जाता की पयलो कम्युनियांवचो समारंभ वय पयलो कम्युनियांव ती कोता पूण तें घेवंक वा तें करूंक तो संभ्रमूंक पयलें कुमसार ती कोत्तेलीं. सो 2 साक्रामेंताक ती तयार जातात, पयल्या कम्युनियांक आनी पयल्या कुमसाराक. सो आयज आमच्या भुरग्यांचें पयलें कुमसार. 40-2 भुरगीं आसात. मागुया तांचे पासत आनी तांच्या आवय बापूय आनी कुटुंबा पासत हो कुरपे बरीत साक्रामेंत तांकां जावंक न्हय फकत भुरग्याक पूण जायत्या तांच्या आवय बापूयंक. कित्याक जायते फावटी म्हज्या अनुभवान जायते कडेन हांव वेतां पयल्या कम्युनियांच्या भुरग्यांक कुमसारां करूंक पयलें कुमसार करूंक आवय बापूय येतात आनी सांगतात जायत्या वर्सांनी हांव कुमसार येयला फादर. बरी वस्त कुरपा येता घरांत. सो सगल्या आवय बापायनी सिरियसली घेवनचें. आमी बायले पाद्री हाडल्यात येवचें म्हूण मागता. फाल्यां पयलो शुक्रार म्हणटच मिसा इगोर्जेंत 6:30, 7:30 आनी मागीर केरांत पावणी 8 वाजता. सांजेर इगोर्जेंत रिहर्सल चलतली. ह्या पासत कुमसारांय आसतलीं. देर वील बी रिहर्सल एंड देर वील बी कन्फेशन्स ऑल्सो. आतां कन्फेशन सायडीन कोरेदोरान जातलीं. सांक्रिस्तींत आसतले भायर सांक्रिस्ती भायर जागो आसा. वाचप कोत्तात थिंगा. रिडींग प्रॅक्टीस कोत्तात थिंगा जागो आसा. तुमी वेचें. इगोर्जेंत रिहर्सल चलतली पूण मी सदांचे परी आमी सोंग दवरला. मातशें वयर सकयल जायत एक 5-10 मिनटां तुमकां रावंक पडत. मातशें सजमून घेवचें म्हूण मागता. भुरग्यांक सांगला ते भशेन भुरग्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. हो एक व्हड साक्रामेंत ती संभ्रमतल्यात. प्रितीच्या बाबडीनो आतां आमी सुये प्रमाणे शिमितेरीन वेतलीं. एक ऑब्जर्वेशन हांव करूंक सोदता तें म्हणल्यार आमी शिमितेरीन वेतात एक पवित्र जागो तो मागण्यांक वेतात. जाता जाल्यार 2 वळी करून वचुया. ओगेपणान वचूया नाजाल्यार सगलीं थिंगा एकामेकाक जाप दिवपा लागतात बोवाळ कोतात. आनी इवन शिमतरी लोकूत अरे बाबा फादर आहा मागणी करून रावता बोवाळ एकामेकाक हांग जाप कोतात हडकितात. भायर येयात चाव घेयात सँडवीच खायात सामोसा कितें दित तें हात चिकन रोल खायात जाप करात हें करात. पूण ही शिमत्रींत आनी शिमत्रींत वेत तेदना ओगेपण सांबाळुया. लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट आर सेक्रेट स्पेसीस. हें केन्ना तावन हांव सांगूंक सोदी. आयज ही बरी संद फावली. आमी इगोर्जेक मान दितात. शिमतरूय एक आमचो पवित्र जागो मातशें मान दिवया. जायते फावटी अशें पळयता हांव भायलो लोक जायतो दुखाच्या मिसाक येता म्हणजे एनिवर्सरी मासेज जायते फावटी मुखार येता त्या मनशाक मेळून इगोर्जेंतूच हडकिपाक जाप दिया. अरे बाबा इगोज लेट अस मेंटेन द सँक्टिटी द सायलन्स ऑफ द चर्च न्हू. मातशें हें करूं पळयल्यार बायल मोठे दड करून म्हाका चयता आनी बायलान मोठे दड केले म्हणटकीर म्हाका मातशें भिरांत दिसता. नरे वेलिंगटन जाणा बायलांगे मोठे दड जाले म्हणटकीर हांव मातशें भिता कडकड येता म्हाका. हांव तुमकां सांगता बरे भाशेन पळय आमगे धर्माच्या वस्तूंक आमी मान दिना जाल्यार कोण दितलो. पळय थोड्यांक कळतिडो गे फादर हांवें कित्याक सांगूं जाय पूण हांवें सांगपा न्हू त्यो खबरो. तुमकां सांगता हांव देवाक मान दिवं. देवाचे वस्तूची बेसार माय करची न्हू बेपरवा करची न्हू. सगळ्या रितीन आनी सांगतीदादीन लेट अस डू एवरीथींग इन सँक्टिटी एंड इन प्रॉपर डेकोरम. उबी रावया आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळ्या सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत घुडून आसली निराशे दुखा बरी आमची खूब सुखे जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत घुडून आसली निराशे दुखा बरी आमची खूब सुखे जाली.
उजवाड जेजू मोलाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू कर्जाचो उजवाड जेजू मोलाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू